नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मणी वाठारांतल्या ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन केलो एकल्याक अटक. 48 वरां भितर चोराक धरचो देवस्थान सेवा समितीन केल्ली मागणी. गोंयान पावल्या पावल्या गोविंदान फोडले मिडियाचेर खापर. मिडियान लायलो चुकीचो अर्थ म्हणटा गोविंद. मुख्यमंत्री खंय आपलो इश्ट. घरांचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान केली सुटसुटीत. पंचायत संचालनालयान जारी केले परिपत्रक. कसलेच शुल्क फारीक करिनासतना मेळटलो वेगळो घर नंबर. केंद्र सरकारान 3 महत्वाच्या प्रकल्पांक दिल्या मंजुरी. फर्मागुडीत 64 कोटी रुपया मोडून उबारतले छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय आणि पर्वरे 132 कोटी मोडून उबारतले 2 प्रकल्प. IVF येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या एका बायलेन 3 भुरग्यांक दिलो जल्म. 3 भुरग्यांची भलायकी स्थिर. आणि प्रियोळातल्या बेतकी सरकारी प्राथमिक भलायकी केंद्रात लोकांची जाता गैरसोय. PHCची पोरणी इमारत सुवात पडटा ल्हान. बुन्यादी फातर घालून जाली 3 वर्सां मायज. अजून एकूय फातर घाल्लो ना. स्पेशल रिपोर्ट. आता पळोवयात खबरो विस्तारांत. सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मणी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणात नानोडा सत्तरीच्या विशाल उर्फ विश्वास जरमेकर या 38 वर्साच्या दुबावित तरणाट्याक अटक. वाळपय पुलिशेन बुधवारा उसरा राती ताका अटक केली. फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारायल्ल्याचो अदमास आशिल्लो. पुलिसांनी 48 वरां भितर चोराक धरचो म्हणून देवस्थान सेवा समितीन मागणी केली. खबर आसतली काल आमच्या गावात हांगा चोरी जाल्ली. देवळाची फंडपेटी फोडून एकट्यान आमचे पयशे हांगासर चोरी केल्ले आणि तेच्या आमी रितसर कंप्लेंट पुलिशेन दिल्ली. सो तेच्या मागीर पुलिसांनी बरी कारवाई केली. फॉरेन्सिक्स येयले, डॉग स्क्वॉड येयले आणि तेंच्यांनी सगळी कारवाई करून राती तेका ताबडतोब धरलो. आम्ही पुलिसांक आणि गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट केली की तेका 48 धरचो, पण गव्हर्नमेंटान आणि पुलिसान हे काम एक 12 वरांनीच करून दाखयले आणि आमकां बरी मदत केली. सो आतां हांव तेंकां रिक्वेस्ट करता की आमचे जे कितें पयशे चोरी जाल्ले असले ते तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन रिकवर करचे आणि आमकां हितून हेल्प करचो. ब्रह्मकर्मणी हांगातल्या ब्रह्मदेव मंदिराच्या फंडपेटी चोरी प्रकरणात वाळपे पोलिसांनी कारवाई करत एकट्याक अटक केलेली आसा. या प्रकरणाची माहिती अशी की बुधवारा सकाळी जेन्ना देवस्थानचो जो कामगार आसा ह्यो साफसफाई करपाक आयिल्लो आणि जेन्ना तो देवळान आयल्या नंतर तेजे लक्ष आसा हे फंडपेटीचेर गेले आणि तसेच जो गाभारो आसा थंय गेलो तेन्ना तेका लक्षात आयले की हांगासर चोरी जाल्ली आसा. त्यानंतर त्यांनी देवस्थानची जी समिती आसा हांकां कळयल्या नंतर जी समिती आसा थंय येऊन त्यांच्यानी पाहणी केली आणि त्यांच्यानी तातडीन वाळपे पोलिसांक ह्याची कागाळ दिली आणि पोलिसांनी थंय आयल्यानंतर पोलिसांनी तपास करून फुडली कारवाई आसा हे करपाक सुरवात केली. त्याच दरम्यान जे देवस्थानची जी समिती आसा हेंच्यांनी जोरदार मागणी करत 28 तासाच्या आत जो चोरटो आसा हेका हांगा अटक करपाची अशी मागणी केल्यानंतर जे सरकाराचे जे वेगवेगळी यंत्रणा आसा तितून जे फॉरेन्सिक लॅब वाले आसा तशेंच जे स्पॉट डॉग आसा हे तेंच्यांनी ते हाडून तसेच DSP इतर जे अधिकारी वर्ग आसा तेंच्यांनी देवस्थानान येऊन पाहणी करून जे नमुने जाय ते घेतलेले आणि फुडलो तपास करत असताना मंदिरान जे CCTV कॅमेरा आसा हेजे फुटेज तेंच्यांनी हस्तगत केलेली. तितून जो चोरटो आसा हेजे तेंकां वळख पटल्यानंतर रातचे उशिरा बुधवारा रातचे उशिरा पोलिसांनी नानोडा बांबर हांगातल्या विशाल उर्फ विश्वास गोविंद जरमेकर ह्यो 38 वर्साचो संशयित चोरटो हेका पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा. या प्रकरणाचा तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा. अशें दिसून येता की ह्यो जो विशाल उर्फ विश्वास जरमेकर आसा हेच्या पयलीं सुद्धा जी सत्तरीन बारीक मोठी चोरी जाता हेतून तेजो हात असपाचो शक्यता आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. फोंड्या प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत आपणे केल्ल्या स्टेटमेंटाचो मिडियान चुकीचो अर्थ काढलो. आपूण तशें कितेंच उलोवंक ना. मुख्यमंत्री आपलो बरो इश्ट अशें म्हणीत मंत्री गोविंद गावडेन हात वयर काडले. गोंया आयले बरोबर गोविंदान मंत्रालयात वचून सगळ्यात पयलीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता ताकाच विचारात म्हणून. पळयात पुराय बातमी. काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें.
तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात असो आरोप करीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त वक्तव्यां केल्लीं. 25 मेक प्रेरणा दिसाचे कार्यावळीत गोविंदान फकत मुख्यमंत्री न्ही जाल्यार सभापती रमेश तवडकाराकूय नांव घेनासतना उजरावन काडिल्लो. मात आतां गोविंदान हात वयर काडल्यात. मिडियान खंय चुकीचो अर्थ लायलो. आयकात गोविंदाचे आदले स्टेटमेंट आनी आतां घेतिल्लो युटर्न. कायदे म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कायद्यांचेर बोट जोरून काणयो जर सांगपाच्यो जर आसा जाल्यार तें डिपार्टमेंट बंद जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. आनी म्हाका दिसता हो ट्रायबल प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आमकां सरकाराची गरज ना, डिपार्टमेंटाची गरज ना. अरे गोंयच्या आदिवासी समाजात जर 26-25 हजार जर लोक जमोवपाची कापस्ताद जर आसा जाल्यार ट्रायबल डिपार्टमेंटाक 2000 लोक जमोवपाक शकना. ही खरें म्हळ्यार एक शोकांतिका जावन आसा. म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटकीर तें मुखार वचप जावप आसता. आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी असता. सर, ज्यो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केल्ली आसात ते आज जायना, तू अमक्या कापोवन हाड, तू तमक्या कापोवन हाड, ही त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळटा ही ताका सांगपाची गरज आसता. कितले फावटी सांगलां आमी ज्या वेळाचेर सांगता, ज्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आनी आमकां काणयो सांगता. हांव मागणी करतलो आनी 2026चो मे ट्रायबल प्रेरणा दिन हे सगळें जर जालें जाल्यार तुमी मनयचो असो म्हजी ह्या माचये वयल्यान तुमकां सगळें विनंती आहा. हांव शिटकावणी दिना, विनंती जाता काम सुरू जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां मारतली नाल्यार लॉक करून तुमी चलात. ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या म्हजे संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांची जबाबदारी घेवपा खातीर उठा समर्थ आसात. गोविंद गावडे समर्थ आसात की जेच्या खातीर आमी नेमलेले आसात तेच्या खातीर काम करात. आम्ही कितें करतात, कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल त्यांचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सद्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना, आमकां ऑफिसान येनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. ह्या सगळ्यांनी पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. 30 मे 2025 राजीव गांधी कला मंदिरान सरकारचो कार्यक्रम आशिल्लो. तो म्हळ्यारूच प्रेरणा दिन. आनी ह्या प्रेरणा दिनाक त्या दिसा खातीर हांवेनूय जवळ जवळ 65 दीस बसून बघिल्ले. जे दिसा ते दिसा कितें जाल्लें आसा, घडिल्लें आसा ताचो प्रत्येक एक खीण सगळ्यांच्या मुखार आसा. हांवें तितून कितें म्हणलां, कितें म्हणपाचें आसा हें आनी कोणाक हें करपाचें गरज ना. पूण एक गोश्ट जे मिडियान स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध स्टेटमेंट जे हाडल्या ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून हाडिल्लो आसा. हांवें त्या स्टेटमेंटान खंयच म्हणिल्लें ना की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान करप्शन केल्लें आसा, खंयच ना. हांव इतलेंच म्हणटा, गोंयचो मुख्यमंत्री म्हजो जवळचो मित्र जावन आसा. आज गेली 5 वर्सां हांव तेजे बरोबर काम करतां आनी आज खरें म्हणल्यार हांव ऑल द वे ट्रॅवल करून आयिल्लो आसा. एक म्हजी जबाबदारी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाची. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांवें 26 ज्यो एक्चुअली 26 सांगपाची सुद्दां गरज ना, म्हजें मत हें व्यक्त केल्लें आसा. मंत्री गोविंद गावडे हांणी मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात कांयच उलोवप करूंक ना. फकत ज्यो कितें समस्या आसात त्यो मांडल्यात. मुख्यमंत्री आमचे सगळे प्रस्न सुटावे करता अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप म्हणटा. गोविंदा बरोबर तोय बुधवारा मंत्रालयात पावलो. जे तेजी भावना आसा तेजे फाटल्यान पळयलें की मुख्यमंत्री जरी म्हणटा मुख्यमंत्र्याचेर तेंच्यानी कांयच उलयलें आनी तो चळवळींतलो मनीस आसा. आनी म्हणून त्या चळवळींतल्यान जे कितें समज आसा तेजे मुखार समस्या ज्यो आसात त्यो ताणें लोकां मुखार व्यक्त केल्यो. ती भावना सुद्दां आमी व्यक्त केल्यो. पूण डेफिनेटली हो कार्यक्रम असलो उठा संघटनेचो आसलो आनी उठाच्या खातीर जेणी बलिदान केलें तांचे याद करपाचो कार्यक्रम. आनी एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसात, परवरीचें भवन आसा जावपाचें ट्रायबल भवन, ह्या विशयाचेर मातशें चड आमचे ऑफिस लेवलाचेर काम जालें. पूण मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर ताणें आरोप केलो न्हू.
करप्शन जातं म्हणून. श्रमशक्ती तुम्ही आज म्हाका दिसता त्यांच्याकडे रिएक्शन घेतले आसतले. मुख्यमंत्री आसा आनी त्याच बरोबर ट्रायबल मंत्री. सो हेजे पयलीं आमी सुद्दां हांगाच ह्याच हितून वेळोवेळी खूब आमच्यो बैठको जाल्ल्यो आसा. हो विशय असो ना. पूण तरी हांव मिडियाचे हे पळयताले की बजेटरी प्रोविजन सुद्दां दर वर्षी केल्ले आसा. सो एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसा त्यो जाता तितले बेगीन आमचे सॉल्व जावची. आनी मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन हेजे पयलीं केल्लें आसा. आमचे अनेक इश्यू त्यांनी फुडें व्हेल्ले आसा. काही लॅप्स करतात जाल्यार ती ऑफिस लेवलाची आसा. सो दॅट म्हाका दिसता खात्री आसा की ह्या हेतूंतल्यान सुद्दां येणाऱ्या काळात जे आमच्यो समस्या आसात त्यो डेफिनेटली सगळे पूर्ण जातल्यो, इन्क्लुडींग पॉलिटिकल रेग्युलेशन. गोविंदाच्या वादग्रस्त स्टेटमेंटा उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्री गोविंदाचेर कारवायेचे स्पष्ट संकेत दिले. गोविंदान मिडियाचे आंगार दुखल्ले उपरांत मुख्यमंत्र्याक ते विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री कितें म्हणटा आयकात. किती मिसकम्युनिकेशन झालं काय तुला मरे त्यांच्याने सांगितलं की मीडिया स्पेक्युलेशन केलं पण तुमचे उलोवप जालें कितें म्हणलं. अरे तेकाच विचारा. त्यांच्याने सांगितलं की मीडिया स्पेक्युलेशन केलं करून मीडियाचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घरांचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान सुटसुटीत केल्या. अर्ज केल्या उपरांत पंचायत 15 दिसां भितर अर्ज निकालात काडटली. घर विभागणी खातीर कसलेच तरेचे शुल्क घेवचे नात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पंचायत खात्यान हे विशींचे परिपत्रकूय जारी केलां. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. घराचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान सुटसुटीत केल्या. एकाच घरात रावपी 2 फामिलींक आता वेगवेगळे घर नंबर घेवप सोपे जातले. हे विशींचे परिपत्रक पंचायत संचालनालयान जारी केला अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. घराचे 2 भाग करपाक जमिनीच्या कागदपत्रांची गरज ना. तशेंच प्लॉटाचे भाग करपाची गरज नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच ह्या प्रक्रियेक कसल्याच तरेचे शुल्क घेवचे नात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. 2 फॅमिली रावतात आणि तांकां पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आणि ते रितसर आणि ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर तांकां A-B किंवा A-B आणि C हे दिवपा खातीर आज आमी सर्क्युलर जो आसा तो हो लॉन्च करता. हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आणि तातूंतल्यान आमी सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केला. इट इज द विलेज पंचायत कॅन नाव इश्यू द बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर्स टू द पोर्शन ऑफ द एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग हाऊस विदाउट पार्टिशन ऑफ द प्लॉट पण जर डिवाइड करपाची गरज ना. पुराय घर जे आसा ते तेंच्यांनी घराचो मॅप काढून हे घर आपण A पार्ट हेका, B पार्ट हेका किंवा A, B आणि C हातून 3 डिवाइड केले. ताका डॉक्युमेंट कितें कितें लागतले ते सांगता. एलिजिबिलिटी co-occupied occupying the portion of the dwelling house can apply for a bifurcation of the house number. Required document: house tax copy of the existing house number, death certificate of the parents, original tax assessee, birth certificate document showing the linkage with the original tax assessee, applications from which the diminishing sketch. Other documents is form 1 and 14. तो just लावपाचो, ते आमकां डिवाइड करून दिवपाची गरज ना. Timeline: the village panchayat must dispose these applications within the 15 days. तेंच्यांनी स्केच जेन्ना आपलो डिमिनिश करून दिलो, स्केच करून दिलो काय ते 15 दिसाच्या भितर तांच्यांनी ही डिस्पोज करची पडटली. टू फॅसिलिटेट द सेपरेट वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर न्यूक्लियर फॅमिलीज रिजायडिंग विदिन द सेम ड्वेलिंग हाऊस. दोगांयकू जर वेगळो मिटर घेवपाचो आसा, दोगांयकू वेगळे हाऊस कनेक्शन घेवपाचे आसत जाल्यार तातूंतल्यान सेक्रेटरीन डायरेक्टली ह्या दोगांयकू हाऊस नंबर इश्यू केल्या उपरांत दोगांयकू वेगळी NOCs इश्यू करपाच्यो. रिड्युसीस द डिस्प्यूट अँड हार्डशिप इन ऑब्टेनिंग द बायफर्केशन ऑफ द हाऊस नंबर्स. प्रत्येक घराघरांतल्यो बारीक बारीक झगड्यो ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो झगड्यो सोंपतल्यो. दिस इज द रेव्हेन्यू फॉर द पंचायत बॉडी. पंचायत बॉडीचो रेव्हेन्यू वाडटलो, तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स येतलो, वेगळो गार्बेज टॅक्स येतलो. सरळ सरळ. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर. केंद्र सरकारान 3 महत्वाच्या प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या. पर्वरी वाठारांत 110 कोटी रुपया मोडून टाउन स्क्वेअर, पर्यटनाच्या दिश्टीन जावपी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रकल्पा खातीर 22 कोटी रुपया आनी फर्मागुडी जावपी छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया खातीर वट्ट 64 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो.
पर्वरे टाउन स्क्वेअर उदरगती खातीर 110 कोटी, पर्यटनाचे दिश्टीन जावपी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रकल्पा खातीर 22 कोटी रुपया आनी फर्मागुडी जावपी छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया खातीर वट्ट 64 कोटी केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. 30 मे कला अकादमी 39वो घटक राज्य दीस मनयतले. तशेंच शेतकारांक शेती विशीं मार्गदर्शन दिवचे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत विकसीत कृषी संकल्प अभियान सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान हे वेळार दिली. वर्क ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द टाउन स्क्वेअर इन पर्वरी गोवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली टाउन स्क्वेअर डेव्हलपमेंट आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बरोबर मेळून पर्वरीन करता वीच इज एप्रॉक्सिमेटली द कॉस्ट ऑफ 110 crores. परत द वर्क ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑपरेशन मेंटेनन्स अँड मॅनेजमेंट ऑफ द क्रीक एक्सपिरियन्सीस इन द पर्वरी हो अगेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा वीच इज एन 22 crores of rupees. And third is an work development of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at the Famagudi, 64 crores of rupees project. Famagudi हांगासर आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हे बांदता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे 3 प्रोजेक्ट आमकां सँक्शन जाल्या. ताजी वर्क ऑर्डर जे आशिल्ले ते वर्क ऑर्डर इश्यू करपा खातीर तिनूय प्रोजेक्ट कॅबिनेटात हाडिल्ले. गोवा स्टेटहूड डे 30 मेक आमी सेलिब्रेट करता कला अकादमींत 10:30 वरांचेर. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर्स लेटर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स पेंडींग उरिल्ली तेंची स्पॉन्सर लेटर्स दितले. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर लेटर्स ऑफ द कॉम्पेन्सेशन स्कीम हांचे पर्सनल डिपार्टमेंटाच्या वतीन लेटर दितले. एप्रिसिएशन एंड बेस्ट प्रॅक्टीस इन द डिपार्टमेंट एंड द कॉर्पोरेशन आमी 5 डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन हांकां एप्रिसिएशन लेटर जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटांतल्यान बेस्ट प्रॅक्टीस दितले. फेलिसिटेशन ऑफ द 10 आयकॉनीक ब्रँड्स ऑफ गोवा हांचे फेलिसिटेशन करतले. आनी इम्पॉर्टंट डिक्लेरेशन फ्रॉम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एड्युकेशन बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 100% लिटरेट स्टेट हे आमी कंप्लीट केल्ली आसा. ते ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी डिक्लेअर करपाचे आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. गोंय सरकाराच्या मुफत IVF म्हळ्यार इन विट्रो फर्टिलायझेशन उपचार येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या एका बायलेन 3 भुरग्यांक जल्म दिला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 3 भुरग्यांची भलायकी स्थिर आसा. आवयन 3 भुरग्यांक दिल्लो जल्म ही गोंय वैजकी हॉस्पिटलाचें व्हडलें यश आसा. लग्ना उपरांत जांकां भुरगीं जावपाक प्रॉब्लेम जाताले तांच्या खातीर सरकारान IVF येवजण सुरू केल्या. हे येवजणे खाला GMCत IVF केंद्र सुरू केला. कितलीशीच वर्सां भुरगीं जावंक नाशिल्ल्या जोडप्यांक हे येवजणेचो लाव घेवं येता. हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर जोडप्यांक 1 रुपया फारीक करपाची गरज ना. सगळो खर्च सरकार करता. GMCत IVF येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या एका बायलेन 3 भुरग्यांक जल्म दिला. या 3 मदल्या चल्या भुरग्याचें वजन 2.32 किल जाल्यार 2 चलयांचें वजन 1.77 किल आनी 1.52 किल आसा. तुम्ही सगळे जाणा आसतले भुरगीं जायनाशिल्ले बायलांक लागून GMCन एक खास ट्रीटमेंट हाडलेलो आसा. तो म्हणजे IVF ट्रीटमेंट. हो जो ट्रीटमेंट आसा तो गोंय सरकारान फुकट हे आमच्या गोंयच्या बायलांक लागून दवरलेलो आसा. जाल्यार तितून भितर तुम्ही आयकला आसतले फाटल्या दिसांनी खुबश्यो अशा IVF ज्यो डिलिव्हरीज आसात त्यो जाल्ल्यो. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आयज एक म्हत्वाची आनी एक अपडेट तितून येयल्ली आसा. आयज आनी एक बायलेन IVF चे ट्रीटमेंटाच्या अंतर्गत एक 3 जाण भुरग्यांक जन्माक आयज घातलेले आसात. जाल्यार हितून हे जे 3 जाण भुरगे जे आसात तितून 2 जाण चली आसात आनी एक चलो आसा. चलो आसा तेजी वेट सुमार 2.25 किल आसा. तशीच एक चली आसा तेजी वेट 1.5 किल आसा. तशीच आनी एक दुसरी चली आसा तेजी वेट सुमार 1.25 किल जाल्ली आसा. सो आयज ही महत्वाची अपडेट म्हणजे IVF ट्रीटमेंटाच्या थ्रू GMCन एका बायलेन 3 जाण भुरग्यांक जल्म दिल्लो आसा. सो हितून जी खोलायेन जी माहिती आसा यांचे अधिकारी जे आसा ते आमकां बेगीनूच दितले. पण आयची ही महत्वाची अपडेट अशी आसा की 3 जाण भुरग्यांक एका बायलेन GMCन आयज IVF ट्रीटमेंट थ्रू जल्म दिल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. प्रियोळ मतदारसंघातले बेतकी खांडोळा प्राथमीक भलायकी केंद्र लोकांच्या सेवे खातीर उणें पडटा. थंय साधन सुविधांची कमतरता आसा. 3 वर्सां मायज जाली नवे बिल्डिंगे खातीर बुन्याद घालपाची कार्यावळ मोठ्या दबाजांत जाल्ली. मात अजून एक फातर लेगीत घाल्लो ना. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट.
प्रियोळ मतदारसंघातले हे बेतकेचे सरकारी प्राथमिक भलायकी केंद्र. हे भलायकी केंद्राची ही खूप पोरणी इमारत. हे भलायकी केंद्राखाला केरी, वेरे वागुर्मे, बेतकी, वळवय, तिवरे वरगाव पंचायती तशेंच माशेल सारकेलो शारी वाठार येता. मात पोरणी इमारत आनी सुवात सामकी उणी आशिल्ल्यान थंय लोकांची गैरसोय जाता. साबार साधन सुविधांचोय हे केंद्रात उणाव आसा. खरें तर बेतकी खांडोळा जें प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तें अपडेट जावपाची खूब अत्यंत गरज आसा. कित्याक तर थंय 8 ते 9 विलेजी ताका सरावंडींग कवर जाता आनी जवळ जवळ दिसाक 100 पेक्षा जास्त जवळ 150-150 पेशंट दिसाक थंय येतात. पण ज्या प्रकारच्यो त्यो फॅसिलिटीज लोकांक मेळपाक जाय आशिल्ल्यो, ज्या पेशंटांक मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो मेळनात. कारण ते अपडेट नासले कारणान थंय लोक सफर जाल्लो आसा. 2021 गोंय सरकारान सांगिल्लें की तें हेल्थ सेंटर बांदता म्हणून आनी फावंडेशनूय स्टोन बसयल्लो. पण आज पर्यंत जवळ जवळ 4 वर्सां जायत आयलीं तर तेजें कांयच जाल्लें ना. तर लोकांचो प्रश्न आसा की फक्त इलेक्शन येता की हे फक्त हें करता, बोर्ड लायता आनी व्हडल्यो व्हडल्यो घोशणा करतात. इलेक्शन जालें की परत विसरतात आनी हेतून कितें जाता, लोकांचो बळी वयतात. लोकांक ज्यो बेजीक फॅसिलिटी ज्यो जाय आशिल्ल्यो हेल्थाच्यो त्यो मेळनात. सरकार मोठ्यो मोठ्यो घोशणा करता की आमी ह्या तत्वाचेर त्या तत्वाचेर काम करता म्हणून, पूण हेजें तत्व बी कांय ना. हांकां फक्त दीस रात तेंगेलें भ्रश्टाचाराचोच दीस दिसत आसता सगळे कडेन. पण एक बेग्यांतले बेगीन हेल्थ हो विशय जो आसा वेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी हे बेग्यांतले बेगीन जावचें आमची अशी लोकांची मागणी आसा. लोक विचारतात वचून डॉक्टरांक, ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ आसा तांकां विचारता कितें जालां काय, पूण ते आन्सरेबल ना. तांकां ते आन्सर करूंक शकनात आनी ते सांगूंकूय शकनात. नव्या भलायकी केंद्राचे बिल्डिंगे खातीर 3 वर्सां आदीं बुन्यादी फातर घालपाचो मोठो दबाजो जाल्लो. मात उपरांत कांयच ना. अजून एकूय फातर थंय घाल्लो ना. प्रियोळात चडशे मतदार हे ST आदिवासी समाजाचे. ते भायर हेर लोकूय आसात. एके वटेन आदिवासी भवन जायना म्हणून सरकार आनी मुख्यमंत्र्याचेर थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडे फोग काडटना दिश्टी पडटा. मात दुसरे वटेन ताच्याच मतदारसंघातले सगळ्यांच्या उपेगाच्या आनी गरजेच्या आरोग्य केंद्राची ही दशा. हाका कितें म्हणपाचें? विरोधाभास काय दिव्या खाली अंधार? पणजीचे कला अकादमीचे रिनोवेशन टेंडर काडिनासतना केले, पूण प्रियोळ मतदारसंघाचे बेतकी खांडोळा हे हांगसरले PHC आहा ते टेंडर काडून तेजी पायाभरणी केली, पूण अजून कामाक सुरवात केली ना. हांगसर आशिल्ले कामगार लोकांक बरी सेवा दिता. तशेंच PHCचे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मनीषा कामत यांचे सुद्दां लोकांक बरें कॉपरेशन मेळटा. पूण हांगा एक बरें सुसज्ज अशें एक PHC जावचें अशी लोकांची मागणी आसा आनी गव्हर्मेंटान ती ऑलरेडी बिल्डींग बांदपाची टेंडर फ्लोट करून कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां दिल्लो आसा, पूण कामाक सुरवात जाली ना. काम कित्याक आडोवन उरलां हें अजून पर्यंत लोकांकूय खबर ना. सो स्थानिकांची मागणी आसा की हे बेगीच्या बेगीन हेल्थ सेंटर बांदचें म्हणून. बेतकी खांडोळ्याच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. कळंगूट बागा वाठारांत दलालांकडल्यान पर्यटकांची लुटमार दिसान दीस वाडत चल्ल्या. दलालांच्या त्रासाक फकत पर्यटकूच न्हय जाल्यार थळावे लेगीत विटल्यात. पंचायत तशेंच पुलीस लेगीत ह्या गजालीचेर नियंत्रण हाडपाक अपेशी थारल्या अशें थळावे सांगतात. कळंगूट बागा वाठारांनी फॅन्सी दागिने आणि सरपळ्यो विकपी बायलांनी पर्यटकांची जीण मुश्कील केल्या. दागिने घेवपाक ही बायलां पर्यटकांक जबरदस्ती करतात. त्या भायर दादल्या पर्यटकांक बॉडी मॉलिश वा हेर शारिरीक सेवा दिवपाच्या नांवार फुसलयतात. नाजाल्यार जबरदस्ती केला म्हणून ब्लॅकमेलूय करपाक फाटीं सरनात. कांय दादले दलाल मालिश सेंटरांनी व्हरपाची लालच दाखोवन पर्यटकांकडल्यान पयशे लेगीत लुटतात. अश्यो कागाळी सध्या पर्यटक करपाक लागल्या. म्हाका सांग कितें विकताय हांगा तूं? काय ना? कितें घेवन भोंवताय? कितें घेवन भोंवताय तूं हांगा? काय ना? खूब वर्स जाले आनी कस्टमरांक कितें सांगताय जे ट्युरिस्ट भोंवंक येतात तांकां? कितें सांगताय तांकां तूं? अरे म्हाका सांग तूं कितें सांगताय तांकां बायलांक, दादल्यांक, बायलांक जी भोंवंक येतात तांकां कितें घेवन विकताय तुमी? सदां तशेंच विकतात तुमी घेवन? कस्टमर को क्या पूछ रहा था? कौन सा स्पा? भैया मत मारो भैया, भाग जाएगा. नाम क्या है तेरा? रमेश भैया. किधर का? हम कर्नाटक का भाई. अच्छा भाई
बागा बिचाकडे अशी आता ही बायला जी असतात पळय ती ट्युरिस्टांक हॅरेसमेंट करीत रावतात. हे जाय ते जाय करून कितें कितें इकतात आणि कंटिन्युअसली बागा बिचाकडे हांगासर ही जितले ट्युरिस्ट हांगासर भोंवंक येता बिचाचेर तांकां हॅरेसमेंट जाता. बागा कलांगूट वाठारांनी पर्यटकांची फसवणूक जाताच त्या भायर थळावे लेगीत ह्या विकृतीपणाक विटल्यात. पंचायत तशेंच पुलीस यंत्रणेंत लेगीत ह्या गजालींचेर पुरायेन आडनदर केला म्हणून थळाव्यांनी उच्च न्यायालयात धांव घेतली. मात कांय दिसांनी परतून ये रे म्हाज्या मागल्या म्हणीत कलांगूट बागा वाठारांनी दलालांकडल्यान सतावपाचो हो कारभार चालूच आसा अशें थळावे सांगतात. अरे कितें सांगूंक तुका हे टाउट्स आनी लामाणी केन्ना बंद जातली. स्वता येता मरे लोकांक चलोंक दिनात. धोडेर जाल्यार धोडेर स्वता येता हे टाउट्स आहा ते आनी पार्किंगान जाल्यार पार्किंगान स्वता येतात ती लामाणी आहा ती कोणाक चलोंक दिना. मदेगात गाडयो आडयतात. गाडयो आडयल्या उपरांत फाटल्याक त्रास जाता. फाटलो येवन फुडले गाडयेर मारूंक शकता. थंयसर झगडी जाता. हे कोणाकूच पडलेलं ना मरे. केन्ना सुदरतले आमचे बागा पार्किंग आनी बागा बीच रे. धोडेर गेल्यार धोडेर टाउट सोडलेले आहात. मासाजी हिंसातात मागीर दुसऱ्यान आनी जायत्यो वस्तू हिंसातात. ते कोणूच ना हिंसातलो. हे कशें जातले. ट्युरिस्टांची परिस्थिती पळोवन ट्युरिस्टांक मारतात, लुटतात, खातात, कितें करतात ते पळोवन आमकां बरें दिसना. आमच्या लोकलांकूय त्रास जावंक लागलो. आमच्या बायलांक चेडवांक भायर सरपाक त्रास जावंक लागले. कित्याक आख्खे वयता थंयसर वाटेर थंयसर ते दिश्टी पडटाले. लडकी चाहिए वो चाहिए वो चाहिए हे चाहिए करून सारखे सतावणूक चल्लेली सगळ्या वयता थंय. तेका लागून हांव आनी आमचो सुदेश मयेकर म्हणून आमी दोगांयनी चिंतलें कितें आमी हायकोर्टान या म्हणून. आमी पंचायतीक लेटरां गेलीं, MLA लेटरां दिलीं, पुलिशेक लेटरां दिलीं, मागीर आनीक कोण कन्सर्न SPक दिलीं लेटरां, MLA आमच्या CMक लेटरां दिलीं, तरी पूण कांयच जावंक ना. सो लास्टाक उपाय एकूच उरलेलो हायकोर्टान वचपाचो. तेका लागून आमी हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टानसून आमकां तें फळ मेळलें आनी एक 13 ती आतां बंद जाल्ली तेन्ना म्हणजे 2023. पूण अजूनय आमी जाणा चालू आहा म्हणून चडशी मसाज पार्लरां आनी आमी बागा लेनीक मातसो सुबेज बोबाव चल्ला म्हणून आमी आयकलां आतां सध्या. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आवाज गोयचं हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वरा